हरे कृष्णा सगळ्यांकय श्री कृष्ण लीला म्हणले मिगेले पेजान तुका स्वागत करता. आज आमी सांगू सची कार्तिक म्हयनेंतुले पौर्णमी दिवसू भूमींत प्रत्यक्ष चलले तुळसी देवीले काणयत. ये काणी सूरजोचे गोलोकधाम सुकुनत गोलोकधामो आमी पुढली व्हिडिओंतू सांगला. तई कृष्णान अशे राधाराणी लुटत तांणी नंतर ते मस्त गोप बालक असाची तशीची राधाराणी मस्त सखी असाची. ते सखींतू मुखार आशिल्लत वृंदादेवी देवाले भक्तत तशीची देवाले कंक चलन पळोवन घेवन देवान सांगूची पुडेची ते कार्य करतली एक दासियत वृंदादेवीक कृष्णा लगे आशिल्ले प्रेम माधुर्य भक्ती येता म्हळ्यार देवूय मिगेल बामून जावन येवका म्हणल्यार एक मन येता. हे मनावरचे राधाराणी वृंदादेवीक शाप दिता. तूं भुमीन तूं एक बायल मनीस जन्म जावो म्हणलें शाप दिता. तशेंच वृंदादेवीक भुमीन तूं जन्म जावंक जाल्लें. भुमीन तूं वृंदादेवी कुशध्वजाले धूव जावन जन्म जावचे. कुशध्वज म्हळ्यार वृषध्वजाले संतती परंपरेंत आशिल्ले. सूर्यवंशांतुले वृषध्वजाले संतती परंपरेंत आशिल्ले कुशध्वजाल धूव जावन तुळसी देवीन जन्म जावचे. ओड जत्त तुळसी देवीक देवूची मिगेल बामून जावन मेळका म्हणलें मनांतू चड जावन येता. तशी यौवनांतू पावतना तुळसी देवी कसं करता म्हळ्यार बद्री आश्रमा वचून ब्रह्मदेवाक तपस करता. 40,000 वर्स फलवस्तू खावन तशीच 30,000 वर्स पान खावन तशीची 20,000 वर्स वायू खावन तशीच 10,000 वर्स निराहार जावन एक पयारी तपस करता. आनी त्यारी ब्रह्मदेव प्रत्यक्ष जावन कसो अनुग्रह जावका निमगिता. तेदना तुळसी देवी सांगता म्हाका दुड्डू बंगर आस्ती आनी चंदाई तसर मोक्ष तसल कसलेय म्हाका नाका. म्हाका श्रीमन्नारायणूची बामून जावन मेळका म्हणत म्हाका तुमी अनुग्रह दिवंक जाल्लें म्हणटा. तेदना ब्रह्मदेव सांगता तूं देवा लागीं वचूंक जाल्लें जाल्यार हे मनुश्य जन्मांत तुका देवालेच भक्त जावन आशिल्ले देवांशू जावन आशिल्ले शंखासुराले भायल जावन तूं जीवन काडका जाता. तोची तुका देवा लागीं पावच्याक आशिल्ले वाट दाखोवन दिता म्हणून सांगता. तशी शंखासुराकय राखून तुळसी देवी बद्री आश्रमांत तुची देवा नामस्मरण पूजा सकट करून दिवस करता. एक दिवस शंखासूर ब्रह्मदेवान सांगिल्ले प्रकार शंखासूर बद्री आश्रमांत येता. बद्री आश्रमा येतनाची तुळसी देवीक शंखासुरा पळयतनाची श्रीमन्नारायणाक पळयल्ले प्रतीती म्हळ्यार देवांश सुकून जाल्लो तेन्ना देवालेची समान जावन आशिल्लें एक रूपत शंखासुराक आशिल्लें. तशीच तुळसी देवीक पळयतनाची शंखासुराक भारी खूश जाता. तुळसी देवीले केसू एकांक जनाक एकांक एट्रॅक्टिवनेस आसता. तशीची तुळसी देवीले मेन एट्रॅक्टिवनेस म्हळ्यार तुळसी देवीले केस आशिल्ले दिगची चंद पवित्र जावन आशिल्ले ते केस पळयतनाची शंखासूर निमगिता तुका आवडली कोरवे म्हाका तूं म्हगेल बायल जावन मेळका म्हणून दिसता म्हणटना तुळसी देवी जायत म्हणटा. तशें तांणी वाळडीक करताची भारी छंदायेन सौख्य जावन सुखारी जीवन काडताची. हे हाजे मद्ये वाळडीक जावन स्वल्प कालांनीची शंखासूर कसो करता म्हळ्यार ब्रह्मदेवा लागीं एक अनुग्रह निमगिता. कसो म्हळ्यार म्हगेल बायलेले पातिवृत्य ना जावताय कोणाकय म्हाका दिवश मारून येवच्या नजे म्हणून ब्रह्मदेव जायत म्हूण सांगून शक्ती दिता. तशीची देवाले अंश सुकून जन्म जाल्लो देखूनची शंखासुराक नारायण कवच आशिल्लें. नारायण कवच आसतल्यार कोणाकय शंखासुराक सोलसूचें जायना. हे दोनीचे हे नारायण कवचाचे तुळसी देवीले कसं म्हणजे पातिवृत्या शक्ती न्हय मोगानी शंखासुराले शक्ती दिवस वत वर्धन जावं येता. तकीत शंखासुराक हंकार येता. हंकार चड जावं वता दिवस वताची. हे वेळार शंखासूर म्हळ्यार बरी एक राय न्ही
भूमी पाताळै स्वर्गै सक्कडे भरण करचेक असुर रायत ते देखून वची देवांक सक्कडांकय शंकासूर म्हळ्यार भंय येता तशी हे देव सक्कडे ब्रह्मदेवा लागूच सांगताची आमगेल स्वर्ग लोकांतू समाधान जीवन काडू जायना शंकासुरा कशी पुणी स्वर्गा सुकून एक भायर घाल का म्हूण सांगताना ब्रह्मदेव हे सर्व देवांक घेवन महादेवा लागी वता आसा महादेवा लागी वचून अशें सांगताना महादेव सांगता जायत हांव युद्ध सुरू करता शंकासुराक हांव धीश मारता म्हणटा तशी महादेवानी शंकासूर युद्ध सुरू करता आसा हे शंकासूर महादेवा लागी युद्ध सुरू करू वता म्हूण कळटाना तुळसी देवी सांगता तुमी वचून महादेवा लागी जुक्कून येवताय हांव हांगा व्रतार आसतली उपासार आसतली देवाला पूजा करून नामस्मरण करून नामजप करून हांव हांगा तुमकां राखून बसतली म्हूण सांगून आतां तुळसी देवीन सांगचें बामणाले दीर्घायुसा कितेरी जुक्कून येवच्या कितेरी देवी व्रतार आसता शंकासूर जाल्यार महादेवा लागीं युद्ध करू वता म्हळ्यार जेरी महादेवा लागी जुक्कूचे आशिले शक्ती म्हाका म्हळ्यार अहंकारारी मुखार सिता युद्ध सूर जाता मस्त काळ जाता दोन दिक्कांनी कंडापटी जन मरतांची जाल्यार देवालय महादेवालय ते सायडारी मेल्ले जनांक सक्कडे देव वापस जीव दिता जाल्यार दानव शंकासुराले जन मस्त जन मोन पडताची हे सका पळयतना शंकासुराक मस्त बेजार जाता जल्लारी सोडून दिवच्याक सोलून दिवच्याक मन शंकासुराक येना मस्त काल युद्ध जाता महादेवाक शंकासुर दिवश मारू जायना म्हळ्यार तुळसी देवी पातिव्रत्य नारायण कवच हाजे निमित्तान शंकासुराक दिवश मारूक महादेवा जायना जाल्यार जुक्कू जगय जायना असले एक अवस्थ म्हणटना हे मनावरची सर्व देव कसं करताची वैकुंठांतू महाविष्णू लागी वचून सांगताची अशी सकट जत्त आसा आख्खे अंत्य नकवे कितले काल म्हूण सांगून हे अशी युद्ध मुखार सितर आपचे ते नारायण कवचांनी तुळसी देवी पातिव्रत्य ना जाल्यार आख्खे अंत्य जातले नंतर आमकां हे युद्ध कसं शंकासुराक दिवश मारूक महादेवा जेवची ना म्हूण सांगताची तेन्ना महाविष्णू सांगता कसं म्हूण पळोवंक घेता तुमी समाधानेर वचचेची म्हणटा तशी महाविष्णू कसं करता म्हळ्यार एक मंतार ब्राह्मणा रुपारी शंकासुरा लागी येता शंकासुरा लागी येवन कसलेपणी दान दितवे निमगीता शंकासुरू असुरत जाल्यार महाविष्णूले भक्तत ते दिकूनची दान धर्म सक्कडे मस्त खूश आशिल्ले रायत ते दिकूनच ते ब्राह्मणान येवन दान जावका निमगितना शंकासूर सांगता तुमकां कसं दिवका हांवें म्हूण निमगितना ते ब्राह्मण सांगता म्हाका तुका नारायण कवच जावका म्हणटा नारायण कवच म्हणटना शंकासूर एक पण आलोचन करता नारायण कवच ना जाल्यार म्हाका कांय ना म्हाका म्हगेल बैलेले पातिवृत्ती आसना तेची मेगेल शक्ती म्हूण सांगून लेखून नारायण कवच काणू खुशीन ते ब्राह्मणाच्याक काणू दिता हे वै घेवन वच्चे महाविष्णू मागीर वता तुळसी देवी लागी कशी शंकासुराल वेसारी शंकासुराल वेस घालून तुळसी देवी लागी वता तुळसी देवी व्रत आरस म्हूण सांगलें न्हय मस्त काळ नंतर बामणा पळयता वापस महादेवाक दिवश मारनू बामूण आयला म्हूण लेखून खुशीन धांवन वचून फटोवन धरता जाल्यार कूडले ते पातिवृत्ती शक्तीन तुळसी देवी मना वता हे मेगेल बामूण न्हय म्हणून कूडले सोडता जाल्यार तदनाकी तुळसी